आमी जाणात की 500 वर्सां फाटीं जायतीं कुटुंबां गोंय सोडून कर्नाटकांत आनी केरळांत वचून रावलीं. त्या कुटुंबाचे वंशज आज आसात, बरे भशेन रावतात. ताणें आपली कोंकणी भास सांबाळ्ळ्या, ताणें कोंकणी संस्कृताय सांबाळ्ळ्या, तरी आसतना कर्नाटकांत ते समरस जावन गेल्यात. हें वेगळें लेबल लावन ते राजकारणांत देंवले नात. कर्नाटकांतले 2 देखी आसात. एक R.V. देशपांडे येल्लापूर वाठारांतल्यान वेंचून आयलो आनी कितलींशींच वर्सां कर्नाटक राज्याचो मंत्री म्हणून वावुरलो. कोणें ताजे कडेन बोट दाखयलें ना हो भायलो म्हणून, कोणें ताका कुशीन काडलो ना तो कोंकणी भाशे मनीस म्हणून. तो समरस जालो आनी तो मंत्री म्हणून वावुरलो. मणिपालचो T.A. पै हो केंद्रांत अर्थमंत्री म्हणून वावुरलो. ताणें आपल्याक कोंकणी म्हणून लेबल लायलें ना किंवा कोंकणी लोकांची संघटना केली ना राजकारणा खातीर. तो कर्नाटकांतलो एक रावपी एक वोटर ह्या नात्यान उबो रावलो आनी वेंचून आयलो. अशेंच केरळांत घडलें. जशे लोक गोंय सोडून कर्नाटकांत गेल्ले तशे केरळांतय गेल्ले. कोचीनांत खूब मोठ्या आंकड्यान गोंयच्यान गेल्लो कुळमी लोक रावता. तांचो आंकडो खूब मोठो आसा. गोंयच्यान गेल्ले हेर लोकां मदीं चडांत चड मोठो गट आसा तो कुळम्यांचो आनी ते साश्टीचे. ह्या कुळम्यांची संख्या मोठी आसा असो एक मतदारसंघ आसा. त्या मतदारसंघांत तांचे मदलो एकलो उबो रावलो आनी जशे बाकीचे उमेदवार उबे राविल्ले वेगळे वेगळे पक्षांचेर तसो तो एका पक्षाचो कार्यकर्तो म्हणून उबो रावलो, वेंचून आयलो आनी आज तो केरळचे विधानसभेंत आमदार आसा. कोंकणी मनीस. ताणें आपूण कोंकणी मनीस म्हणून लेबल लायलें ना. ताणें वेंचणुके खातीर कोंकणी लोकांची संघटना केली ना आनी कोंकणी मनीस म्हणून आपल्याक मत दियात अशेंय सांगलें ना. ताका लागून केरळांतल्या लोकांक तो परकी दिसलो ना. तो आपले मदलोच दिसलो आनी ताजे मताचे जे लोक आसात त्या लोकांनी ताका वेंचून दिलो.